बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सकळ सांगाता मेल्या, सकळ लागीं सरया, आमचे ताळे करया, मोरी खोगळसिया. ओढता हेतलानी सोद्या, फुलां एकठांय करया, तांचो एक मोकळ गंत्या, आनी मायेक दिव्या. सकळ सांगाता मेल्या, सकळ लागीं सरया, आमचे ताळे करया, मोरी खोगळसिया. फाल्यां भितर बावतली ही शिमती आबोली, फुलांतर खंय मेळटली, मोरीक फावो जाली. ओढता हेतलानी सोद्या, फुलां एकठांय करया, तांचो एक मोकळ गंत्या, आनी मायेक दिव्या. सकळ सांगाता मेल्या, सकळ लागीं सरया, आमचे ताळे करया, मोरी खोगळसिया. तुझे काळीज तिका दी, पुता हिंदी कैती, करता पुरबाय माय मोजी, ह्या सोबीत फुलांची. ओढता हेतलानी सोद्या, फुलां एकठांय करया, तांचो एक मोकळ गंत्या, आनी मायेक दिव्या. सकळ सांगाता मेल्या, सकळ लागीं सरया, आमचे ताळे करया, मोरी खोगळसिया. मोगाच्या भुरग्यांनो आनी सर वडिलांनो, आज आमी नोवेनाचो 8वो दीस आचरसिता आनी आज आमी नियाळचो विशय जावन आसा सारकी विंचोण करून सत उलयतली देवाक चड लागीं जातात. सारकी विंचोण करून सत उलयतली देवाक लागीं जातात. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, तुमकां एक सवाल. तुमी 8 दिसांतून हांगा मोरयेक फुलां अर्पूंक हांगासर येतात न्ही गे, तर तुमी तुमच्या पप्पा मम्मी कडेन केदाळे विचारलां गी आमी मोरयेक कित्या खातीर फुलां अर्पितात म्हणून? कोणाक म्हणे सांगीत गी. तुमकां मोरयेक फुलां अर्पूंचे म्हळ्यार मस्त खोशी न्ही गे. वय, तर तुमी कित्या खातीर अर्पितात वा कित्या खातीर आमी मोरयेक हांगासर फुलां हाडटात म्हणलें तुमी विचारलां गी. कोण ना, तुमकां कळीत नासलें तरी हांव एक सांगूंक आशेतां. कितें म्हळ्यार तो आमी नियाळचो संदेश जावन आसा सारकी विंचोण करून सत उलोवन आमी देवाक चड लागीं जावचें. तुमकां एक एग्जाम्पल दिता. भुरगीं सर हांगासर पळया. तुमी एग्जामा टायमार घरा कितें करतात सांगा? स्टडी करतात न्ही गे. कोण डिस्टर्ब जायनातले बरी बरें करून हॉलांत वा रुमान तुमच्या स्टडी करतात न्ही गे. चिंत्या तुमच्याच घरा तुमचो भाव वा भयण एग्जामा टायमार शिकनासतना टायमपास करतात. टीव्ही पळयतात, व्हिडिओ गेम्स खेळतात आनी टायम वेस्ट करतात. त्या दाळा तुमी कितें करतात?
तुम्ही वगेच रावतात गी वा तुमच्या पप्पा मम्मी कडेन सांगतात? पप्पा मम्मी कडेन सांगतात न्ही गी? कित्या खातीर सांगतात? तांणी बरेंकन शिकून एग्जामान बरे मार्क्स काडचे खातीर तुमी तांची सूख समजून पप्पा मम्मी कडेन सांगतात न्ही गी? वय, तुमकां कितें विंसचें वा कितें सांगचें म्हणलें कळीत करच्याक तुमकां सदांच मरी माय आदार दिता. मरये माये कडेन तुमी मागल्यार पुरो, मरये म्हज्या पप्पा म्हज्या भयणीक म्हज्या भावाक शिकूंक बरी मजत दी, तांकां जणवाय दी आनी मरये माये कडेन मागल्यार पुरो. मरी माय खंडीत जावन आदार दिता. आनी तुमी हें तुमच्या जिवनांत तुमच्या सदांच्या जिवितांत पाळोवंक थोड्यो संगती तुमी फॉलो करचे गरजेचे. कितें म्हळ्यार तुमच्या घरा पप्पा मम्मी तुमकां सदांय बरें शिकयतात न्ही गे? तुमी सदांय बरें उलयचे आनी बऱ्यो करण्यो करीचे, हेरांक हेल्प करीचे, अशें तुमकां बरेंच शिकयतात न्ही गे? तर तुमी पयलें कितें करीचे? पप्पा मम्मीच्या मार्गदर्शनाखाल तुमी चलीचे. दुसऱ्यान इस्कॉलान तुमी कितें करतात? सदांय शिकतात. टिचरान तुमकां कितें करतात? शिकयतात. तर दुसऱ्यान इस्कॉलांत टिचर आनी वा शिक्षक कितें सांगतात तें तुमी तुमच्या जिवनांत पाळोवंक प्रयत्न करा. तिसऱ्यान तुमी सदांय इगर्जेक येतात न्ही गे? आतां ह्या दिसांनी नव्याण्णव दिसांनी तुमी मिसाक येतात, मरयेक फुलां अर्पूंक येतात आनी तुमकां ती वर्ती उरबा मस्त आशा तुमकां मरयेक फुलां अर्पिचे. कित्याक म्हळ्यार मरयेक फुलां म्हळ्यार मस्त लायक न्ही गे? वय, तुमी मोगान खुशेन संतोशान मरयेक फुलां अर्पूंक येतात. तशें देखून तुमी इगर्जेक येताना तुमच्या विगारान वा तुमच्या शिक्षकांनी वा तुमच्या फ्रेंड्सांनी कितें बरें सांगतात तें तुमी तुमच्या जिवनांत पाळोवंक प्रयत्न करा. त्या दाळा तुमकां हांवें वडोल एग्जाम्पल दिल्ले प्रमाणे तुमकां तुमच्या भावान वा भयणीन कितें चूक केल्यार तुमकां कितें विंसचें, सारकी विंसवण करची गी वा कांय सांगिनासतना पप्पा मम्मी कडेन सांगिनासतना ओगेच रावचे गी म्हळ्यार चिंताप येता न्ही गे? त्या दाळा तुमी कितें करीचे? मरये माये कडेन तुमी मजत मागल्यार, मरये माये कडेन मागल्यार खंडीत जावन ती तुमकां तुमच्या जिवनांत सारकी विंसवण करूंक आदार दिता. मरी माय कितें करता सांगा? सारकी विंसवण करून तुमकां सदांय सत उलोवंक आदार दिता. आनी हेंच जावन आसा तुमी मरये मायक दिवचें वर्तें गिफ्ट. फुलां तुमी सदांय अर्पितात न्ही गे? फुलां जावन आसा मोगाचो संकेत. मरये मायक तुमी मरये माये कडेन मजत मागून हेरांक तुमी बरें करूंक प्रयत्न केल्यार सारकी विंसवण करून तुमी सदांय सत उलया. कितेंय तुमी चूक केल्यार पप्पा मम्मी कडेन, तुमच्या फ्रेंड्सा कडेन, तुमच्या विगारा कडेन, टिचरा कडेन सत उलोवंक प्रयत्न करा. त्या दाळा तुमकां मरी माय खंडीत जावन देवातावन बेसांव दितली. कळ्ळें गे? तर तुमी कितें करता सांगा? सदांय तुमी सत उलोवंक प्रयत्न करतात. कितेंच तुमी आडोवन दवरचें नाका. तुमी कालेंय चूक केल्यार फटीं सांगून वचो. कळ्ळें गे? तर आसतना तुमी कितें करतात? सत उलोवंक प्रयत्न करतात. तुमकां कोण करपा दिता वा हेल्प करता? मरये माय तुमकां हेल्प करता न्ही गे? वय, तर आसतना तुमी मरये मायेची मजत मागून सारकी विंसवण करून सत उलोवंक प्रयत्न करा. त्या दाळा जेजू तुमकां खंडीत जावन बेसांव दितलो. आतां एक घडीभर मौन रावन आमची सर मागणी तेसावा मरये माये मुखांत जेजूक समर्पिया. हे म्हणती सायबिणी, सर्वेस्परा देवान तुका जेजूची आवय जावन विंचून काडली आनी साबार देण्यांनी तुका नेटयली. ह्या खातीर आमी तुजे सांगाता संतोश पावता आनी देवा बापाक अर्गां दिता. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोश हाडलोय. तुजे जिणेंत सोडवणदाराची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड उपकार केलोय. आमची सोडवण जावच्याक तुवें सहकार दिलोय. ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडटा. हे म्हणती सायबिणी, तुजे बरी कालती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतराक पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी.
सर्व आमच्या कश्टांत दुखांत विघ्न आनवारां आनी पिडे शिडेंत आमकां पाव आमच्या जिवनाक गरज पडचे सर तुज्या पुता लागीं मागोवन दी ए मोगाळी म्हणती सायबिनी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुजे संगाता श्रियां भितर तूं सदी आनी सदैवी फौज कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाची माये आमा पप्पियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुजे संगाता श्रियां भितर तूं सदी आनी सदैवी फौज कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाची माये आमा पप्पियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुजे संगाता श्रियां भितर तूं सदी आनी सदैवी फौज कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाची माये आमा पप्पियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोरी हो गोर्सिया तिकाता वर्णिया गायंतीचे सोडून सर्गारास्ते बोरू मोरी हो गोर्सिया मोरी तुंगे फूल परमळे भोसोबे पजळी पेडय माये उजो जेसूच्या मोगासो मोरी हो गोर्सिया मोरी सर्गींच्या दिसासो आवरोर तूं घनासो दिसुका मांदिता सन्माई वर्णिता मोरी हो गोर्सिया मोरी मोगल पुता सोय आमकां मरिया आशीर्वाद दिव आमकां बगेन कसो चेक करबेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान